खोदळ दत्तराज देसाई प्रोजेक्ट हांगा सुरू आशिल्ल्या गटर प्रक्रिये प्रकल्पाच्या कामाचेर कुडचडेम रहिवासी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या वांगड्यांनी आक्षेप घेवन हो प्रकल्प गरजेची मान्यताय घेनासतना सुरू आसा असो आरोप केला। ह्या बांदकामाचो परिणाम न्हंयच्या देगेर जालो असो दावो थळाव्या लोकांचो आसा आनी खारफुटीचें लुकसाण जालां असो करतात। तशेंच प्रक्रिया केल्ल्या साण उदकाची विल्हेवाट लावप आनी थळाव्या नुस्तेमारांक आनी धर्मीक कार्यावळीक आदार दिवप न्हंयचेर संभाव्य परिणाम हाचेर तांणी हुस्को उक्तायला। थंयच्या रहिवाशांनी कुडचडेम नगरपालिका परिशदेक थळाची तपासणी करची, परवानग्यो पडताळणी करची आनी उल्लंघन सापडल्यार गरजेची कारवाय करची अशी मागणी केल्या। तुम्ही पळोवपाक शकता ही आमगेली वर्रकार आली धर तूं आमगे खाणीकार आली, खाणेर लोक आसा तेंगेली आनी ह्या वटी आमगे वस्तू वाड्या वयली खामावळकार आली। ही गणपती पावोवपा हो जागो आनी हो एसटीपी प्लांट कळ्ळें तुका। हो आमगे गणपती पावोवपा जागो फाल्यां डायरेक्ट तिची घाण आसा ती हितून भितर सोदतली आहे। म्हणजे हांव ह्या आमगे नालायक आमदाराक विचारपाक सोदतां की बाबा आमगे गणपतीचो देव आसा तो आमी काडून ह्या संडासा उदका पावोवपाचो काय तूं आमकां दुसरी न्हंय हाडून दिता। आमी पणजे पळयले मळ्यार कितली नुस्तीं मेली ती, सगळे सिवरेजी उदका लागून रिपोर्ट बसून दिलो पोल्युशन बोर्डान कितें सिवरेजी उदका लागून नुस्तीं मेली म्हणून। सेम परिस्थिती तूं आमचेर कुडचडकाराचेर हाडपाक सोदता काय म्हणून हांव ताका प्रश्न विचारपाक सोदतां। प्लांटार मरे येवपाक कारण म्हणल्यार आमी पळय एक जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां आतां आनी सगळ्या 15-16 जाणां आमी लेटर केल्या, इन्क्लुडींग चीफ सेक्रेटरी, प्रिन्सिपल, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मेंबर सेक्रेटरी, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मागीर CZMA, मागीर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज, सगळ्याक म्हणल्यार आमगेले हो आमगेले म्युनिसिपालिटी धरून सगळ्या पार्टी केल्या आमी, कलेक्टर धरून आमी सगळ्या पार्टी केल्या। सो हें करपाक मेन रिजन म्हणल्यार हांगा जी अंधाधुंदी चल्ल्या तेका लागून ही यांच्यानी पळय आमगे ही न्हंय आनी आमगेले जेन्ना पळय तुम्ही पळोवपाक शकता एका सध्या भरती चालू आसा, तुमगे सध्या कॅमेरा जर हें केलें उदक भरता तें तुमकां कळटा। आनी हो जेन्ना एसटीपी प्लांट बांदताले तेन्ना आमगेल्या आमदारान एक स्टेटमेंट दिलेलो ते दिस इज नॉट अ ट्रिब्युटरी ऑफ रिवर जुवारी आनी दिस इज अ नाला म्हणून। नाला म्हणटाचे उदक सदां एका वटच्यान फ्लो जाता डावन स्ट्रीम। जर हो नाला जाल्यार आतां हेका ही भरती लागली कशी आनी आतां सध्या पळय अमाशे जरगत चालू आसा, जरगत चालू आसतना हें उदक सामकें भाटा भितर भरलें। सो आमदारान फोट उलोवन हो एसटीपी प्लांट घातला, कळ्ळें न्ही। आनी हो एसटीपी प्लांट घातलो तो घातला हेका CRZ रेग्युलेशन बी सगळें वायलेशन केलां। कित्याक ही आमगे जी न्हंय आसलेली ही न्हंय हे तोचो टँक दिसता थंयच्यान आमगे न्हंय आसली ती हो राउंड आसा पळय हांगच्यान येदी व्हडली न्हंय आसलेली। ह्या प्लांटा लागून तेंच्यांनी आमगेली जवळ जवळ 25 मिटर न्हंय पुरयल्या। 25 मिटर ही तेंच्यांनी आतां न्हंय पुरोवन ही फिलिंग करून ही आख्खी कंपाऊंड वॉल जी बांदता ते थंय आमगे न्हंय आसलेली। आमी पयलींच्यान हांगा नुस्तीं धरपा येता। सो हे कंपाऊंड वॉल बांदून तेंच्यांनी आख्खी आमगे न्हंय पुरवून उडयली आनी हांगा आमगे न्हंय येदी उरल्या। आतां मुखार वचपी पयल्या न्हंय व्हडली आसा तो एक जालो। दुसरो म्हणल्यार हो आतां मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR हो MDRाचे तेणे पळय MDR रस्त्यार पळय कंपाऊंड वॉल बांदल्या, सामकी रस्त्यार तेकून तेणे कंपाऊंड वॉल बांदल्या। हे म्हणटू आमगे टेक्निकल बाबी। दुसरी बाबी म्हणल्यार आतां एसटीपी प्लांट हो हे जे न्हंयची उदक आसा ते मुखार वचून आमगेल्या काकुमट देवल तळ्या जॉइन जाता आनी आमगे कुडचडे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर दोनूच फ्रेश वॉटर व्हडल्यो बॉडीज आसा। एक म्हणल्यार नंदा लेक आनी दुसरी म्हणल्यार आमगे शेडे काकुमट देवयली तळें। सो आयचे दिसा पळयता आमी ऑल नेनो लागून आमकां पावस कमी पडटा आनी उदकाची हेजे मुखार इतली शॉर्टेज जावपा आसा। असली सिच्युएशना हे आमगे आमदारान तो ती काकोड्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडलो, नंदा लेक पोल्यूट केले। आतां हो एसटीपी डायरेक्ट हितून भितर आयका एसटीपी आतां डायरेक्ट हितून भितर ह्या न्हंयक भितर बूक सोडटले आनी आमगेले मुखारले आमगेलो काकुमट देवल तळे आसता पोल्यूट करून उडयतलो। सो हांव ह्या आमदाराक आमगे विचारपाक सोदतां आमी ताने बादिशार जालेले आमी तान लागून म्हणल्यार आमी सामके आउट ऑफ थर्स्ट मेले जाय काय म्हणून तेका। कित्याक हे जे अंधाधुंदी हांगा चालू आसा हेजेर कोणालो कंट्रोल ना। पूण हे आमी बंद करतले 100%। कित्याक ऑलरेडी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागला आनी जॉयंट आतां म्युनिसिपालिटी गेलेले, म्युनिसिपालिटी कडल्यान तेंच्यांनी कसलेंच परमिशन घेतलें ना। आनी हो जो जागो आसा हो जागो मॅनग्रोव बफर झोन हे ते मदीं झाड आसा ते तुमकां दिसता ते चिपे झाड म्हणटा न्हंयचे देगेर आसता। आतां म्हाका एक सांगू ते चिपे झाड मदीं कशें येयले। सो हेज मिनींग कितें की इतली न्हंय आसली तेंच्यांनी पळय पुरयल्या। कित्याक चिपे झाड म्हणटा न्हंयक भितर आसता, ही पळय झाडां कशी आसता न्हंयक भितर, ते चिपे झाड मदीं ते ग्राउंडार कशें पावले, ग्राउंडार पावपाक चान्सूच ना। सो हेंच्यांनी आख्खी हांगच्यान न्हंय स्टार्ट जालेली ती न्हंय हेंच्यांनी पुरोवन आतां पळय न्हंयक भितर एक कंपाऊंड वॉल बांदता। सो आमगे अथॉरिटी कितें करता तो आमकां क्वेश्चन। आमगे म्युनिसिपालिटी हायवे सायडीन काम चालू आसा इल्लीगल आनी म्युनिसिपालिटी दोळे बंद करून आसा। एक्चुअली म्युनिसिपालिटीन सुओ मोठो कॉग्निझन्स घेवन हेंचे फुडें कंस्ट्रक्शन लायसन बी कांय ना, हें बंद उडोवपा जाय, हें बंद उडयता। आनी आमगे मेन इश्यू म्हणटा कंटेन्शन म्हणटा ते आमगे उदक पोल्यूट जाता तेका लागून आतां हे जे फाल्यां हांगा गोवा उदक सोडटले हांगा आमगे गणपती पावयता, सगळे आमगेले खंयचे खाणे वयले धरून खामावळा लोक हांगा गणपती पावयता।
फाल्यां आमगेले वस्तुवाड्या वयले खाणेर सगळे लोक नुस्तें मारपाक वयता गोंया गोवा भितर ते नुस्तें मारपाक वयतले आनी गणपतीक गोवा पावोवपा आमी मातशी तरी ह्या काबराला तकली आसपा जाय. अरे तूं मातसो तरी मूर्खपण करनाका. कित्याक आतां फाल्यां ह्या चवथी ही चवथ जावन फुडली चवथी हो तो हें करता म्हणटा स्टार्ट करता म्हणटरी आमगे गणपत्यांक लोकांक गोवा पावोवचे पडले. सो हेका लागून आमी ह्यात एक्शन घेतलें आनी 110% आमी हो प्लांट आसा तो आतां बंद उडयतले. हो कुडचड एसटीपी प्लांट बांदता तो आमकां जॉयनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर आमकां लागतो हो. आमी लास्ट इयर बॉब मारली, पंचायती बॉब मारली आनी तूं लोक आसलो तेन्ना हेराल्डा रिपोर्टर लोक आसलो त्याने इन्स्पेक्शन केलें लास्ट इयर. फिलिंग केलें, माती भरून येवन काडली, मँग्रोव्स कट केले आनी आतां वचपाक उदक वचपाक वाट आहा ती बारके केली. 25 मिटर येणी उदकाचो वाट घेतल्या. तेन्ना आतां फ्लोड येयला बरो जालो. आतां फ्लोड येवपा आहा तेन्ना आख्खो गांव आमगे वडार कोपामोड्डी गांव बुडटलो तेन्ना गव्हर्मेंट जबाबदार आसतले. सो आता तुम्ही म्हणटात की प्लांट आता उदक भरलेले जाल्यार उदक खंय पर्यंत पावता आसलें तें उदक आमगे वडार गांवां पावता आसलें, घरघरान पावता आसलें आनी 15 वर्सां पयलीं हिंगा बुडोवन गेल्लें वरां. आतां पळयलां कळटा तुमकां हे मँग्रोव्स कट केले आनी गांवां उदक भरतलें. फक्त फ्लड येयला म्हूण ह्या वर्सा पावस कमी जालो म्हूण आतां जालें ना. लास्ट इयर तुमकां फोटो आहा, तुवें इन्स्पेक्शन केल्लें आहा, कशें करून काम केल्लें जास्तें तें जाल्यार फोटो तुका दिता हांव. एवरी इयर्स आमी बॉम्ब मारताय आनी हो एसटीपी प्लांट घालताय. हिंगा आमी गणपती देवूं वयताले सगळे वाड्यार गांवचे लोक. ते पळयनासतना कोणच आमदार कामदारान कोणेच पळोवं ना. कितें कोणा गांवच्या लोकांक विचारलें ना, सायडी लोकां आहा तांकां विचारलें ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.